सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. खूप खुशी आहे की आमकां एक अमेरिकन ट्रेडर्सांची एक इन्फॉर्मेशन आयकपाक मेळटली तेंच्यांनी जसो तुमी बिझनेस कसो बिल्ड केलो गो आनी एक्चुअली बिझनेस बिल्ड करपाचें कारण कितें आसता तुमचें हें आमकां एक सुरवातीक आयकपाक जाय सर. कारण आजचे यूथ खंय तरी एक भरगडत चल्ला फक्त नोकरी फाटल्यान खंय तरी एक आपल्याक नोकरी जाय अशें खंय तरी एक संदेश वयता सर. ताका लागून एक तुमच्या कडल्यान मोटिवेशन्स भुरग्यांक मेळची आनी तुमी कसो बिझनेस उबो केलो हेच्या बद्दल सर थोडी चर्चा करुया. सुरवातीक सहज एक प्रश्न की तुम्ही बिझनेस कित्या खातीर केलो किंवा खंयच्या कारणां खातीर बिझनेस केलो? म्हाका याद आहा 35 वर्सां पयलीं कोणी तरी एका मनशान म्हाका एमपीटीन जॉब दिता सांगलो आनी त्या वेळाचेर म्हाजे कडल्यान 7,000 रुपया घेतले स्टोर किपर जॉब दिवपाक. आनी ते 7,000 रुपया परत केन्नाच म्हाका दिले ना, मेवळे ना. आनी हांव जॉब सोदतालो म्हाजे कितें उदारनिर्वाह जावपाक जावो म्हणून. पूण कितें करतलो मागीर एक खंय तरी पणजे बारीकसो जॉब पयलो. मागीर हे सिदार्थी गोवा हॉटेल आहा थंय थोडे दीस कामाक रावलो. हे सगळें करता करता मागीर म्हाका एक असो मनीस मेळ्ळो की म्हाका म्हणपाक लागलो जो सिमिटान हे करता कंपनीचो मनीस, तूं स्वताचो गोंयकार आसून कित्याक करिना हे धंदे तुमी करूंक जाय न्ही म्हणपाक लागलो. आपूण म्हणपाक कंपनीचो मनीस. त्या वेळाचेर म्हाका याद आसा त्या मनशान म्हाका थोडोसो सपोर्ट केलो. एक 35 वर्सां पयलीं. 35 वर्सां पयलीं फायनान्शियली न्ही पूण मोरली. आनी आयज काल फायनान्सा बरोबर मोरल हो दिवप खूब गरजेचो आसता. तसो मोरल म्हाका हें दिलो आनी त्या प्रमाणे हांव मागीर हांगा आयलो आनी धंदो स्टार्ट केलो. खंय तरी एक 100 बॅग खंयच्यान तरी कितें तरी करून उबे करून 100 बॅग विकप. हे करीत 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 आमी आय वॉज अ थर्ड लार्जस्ट सिमेंट डीलर इन गोवा. तर मग तुम्हाला सुरुवातीक पयलीं खबर आसली की आपण येदो व्हडलो करतलो म्हणून काय करपाक जाय नो नो ती कशें आसा की तशें कोणा कडेन करोडपती सुद्दां येयलो फाल्यां आनी जर फट्टा करून कसलोय हांव म्हाजो तसो म्हणना कसलोय धंदो करतलो म्हणल्यार तसो ना. जिद्द आसपाक जाय, तळमळ आसपाक जाय आनी सगळ्या शेवटी पोटाक भूक लागलेली आसता. तेन्ना पोटाक भूक लागलेली आसता पळय तेन्ना ताका दिसता आतां पोटाक आपणाक कितें तरी जाय आनी त्या खातीर आपणाक जोडपाक जाय आनी ते करपाचो हांवें प्रयत्न केलो आनी ते करीत 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 आमी आयज हांगा पर्यंत पावल्ले आसा. पण सर एक सहजच प्रश्न आता की म्हणजे बिझनेस व्हडल्या लोकांनी करचो रे गरिबां खातीर बिझनेस न्हू. एक सहजच हेका लागून खंय तरी भुरगे फाटीं उरता. हे तू म्हणटाय पळय ते कांय प्रमाणात बरोबर आसा. आता समज माझे चले आहा 2 जाण आहा तेंच्यांनी जर हे केलें आनी ना ना म्हाजो एक चेडो एक MBA एक BBA तेंच्यांनी चिंतलें की आपूण स्वताचो धंदो करतलो, आपूण कोणा कडेन कामाक रावच्या बरें धंदो करतलो म्हणलो आनी फाल्यां सकाळी आडसराचो धंदो केलो. आमकां हांव नको तुका खबर आहा पळयतले कोण आहात चॅनल आहात पळय ते तांकां खबर आहा जाल्यार आडसराचो एक आमी आडसरा 60 रुपयांनी खाता. बरोबर. तांकां येवन ते हांगा गोंयांत पडटा 30 रुपयांनी आनी तिसाचेर 30 रुपया जोडटात ते डबल प्रॉफिट. डबल आनी सादारणशे ना जाल्यार 100 150 200 आडसरां विकतात ते. म्हणजे दिसाक जोडटा कितके तूं कामाक कोणा कडेन गेलो जाल्यार 15,000 18,000 तुका मेळटले आनी ती जर फाल्यां आडसरां विकपाक लागलो लॉस ना. हांवूय शिकलेलो तेन्ना पूण हांवें सिमेंट हांव धंदो स्टार्ट केला तेन्ना सिमेंटाच्यो पोतयो गाडी जी येता पळय 100 पोतयांची सिमेंट घेवन ते आमी खाली करताले. म्हाज्या बरोबर एक आनी मनीस जाल्लो आनी आमी ते 100 पोतयो सांज जाता म्हणसर विकताले. लॉस ना, हांवें लॉस धरूंक ना आनी हेज्या फुडें सुद्दां ना. इवन अजून सुद्दां तुका फक्त म्हायती खातीर सांगता. आता आय वनू ह्या वेळार सुद्दां आमी शेत रोयलां, शेतांतले सगळे भात वयर काडला आनी दोगांय भुरग्यांक घेवन सगळें सुकयलां आमी केलां आनी थेयलां. तूं घरा कडेन येयलो जाल्यार तुका तो शॉप दितलो आहलो. आमी केला मनीस लॉजलो गेलो. कसलोय धंदो करा, चोरी करूं नाका, फटीकपणा करूं नाका पूण स्वताच्या पायार आनी हिमतीर उबे रावता. मे बी तूं आडसरां घेवन फाल्यां बजर बसलो पयलीं एक 10-20 वयतली पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा पूण ती करीत 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 जर 200 आडसरां जाली. पण खंय तरी बिझनेसा खातीर पेशन्स लागता खंय तरी कमी जायत वयता सर. हेज्या खातीर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? तेन्ना एक टायमार तुमी करताले तेन्ना खंय तरी मोबायल किंवा मिडिया खंय तरी कमी आसली. आतां तेंचें जग खूब वाडलेलें आसा.
बाबा मोबाईल आणि मीडिया आताय असा पूण त्या वेळार पोट आसल्यान तेच पोट आता हा मरे. आमचेकडे काम धंदो काय ना म्हणून आम्ही ते मोबाईल हे करता. दनपारां जेवता मोबायल पळयता, रातचे येता मोबायल पळयता, सगळें करता. पूण पोटाक भूक लागपाक जाय, आपूण कितें तरी करतलो, जिद्द आसपाक जाय. आणि ती जिद्द जर आसात जाल्यार डेफिनेटली हांव सांगता तो भुरगो आसूं थोडीशी मातशी आपली तकली जर वापरीत जाल्यार तो आयज फुलां कोण विकता, फ्रूट कोण विकता, दूध कोण विकता, पाव कोण तयार करता आणि विकता. आदली आमचे पदर आसले जांग हिंदू आणि कॅथलीक आसले, आयज ते ना. आयज भलतेच पाव करता आणि पाव विकता आणि ते पाव आम्ही खाता. ही परिस्थिती हा गोंयांत. भाजी तेच हाडटा. फुलां कितकिरे तुका जाय फुलां? एक 2,000 रुपयाचे जे बँक अकाउंटचे आता एजंट आहात पळय तेंच्याकडे बेंगलोरच्यान 2,000 जर फुलां हाडली जाल्यार त्या फुलाचे तू सहज त्या दिसा 500 रुपया करूंक शकता. म्हणजे 3,000 तुका दिसाक मेळ्ळे. 10 दिसांक 30,000, 90,000 तू जोडूंक शकता. पूण आयज आमचे भुरगे करूंक सोदिना. खंय तरी आमचे भुरगे आहा पळय ते फाटी आसा, लजता. तांकां मोबायल जावो, दुसरे कशें आसा कित्याक हांव मिनिस्टर आसलो म्हणून तुका सांगता, भुरग्यांक अशें दिसता की जर गव्हर्नमेंट नोकरी मेळ्ळी जाल्यार वी आर सेफ. ऑफकोर्स यू आर सेफ, बट लिमिटेशन हा. तुका पगार मेळटलो. आता त्या म्हाज्या वागतार कोण कोण जॉबाक रावल्ले, पगार कितको मेळटा? 35,000, 40,000, 45,000 पगार मेळटा. पूण तोच जर तुवें धंदो केल्लो न्ही जाल्यार आयज 60, 70, 80,000 पगार मेळटलो आहलो. ते आमचे भुरगे शिकनात आणि करूंक सोदिनात. जे लोक भायले येतात आणि भायले हांगा धंदो करतात. हे जो पर्यंत कॉन्सेप्ट हो बदलिना तो पर्यंत ही घेता. आता खंय तरी आमच्या सरकारान त्यो हेज्यो नोकऱ्यो काडल्या, मल्टी टास्क फोर्स काडल्या. पगार हांव नको 14 काय 15,000 हा एक्झॅक्टली आय डोंट नो, बट स्टील तेंच्यांनी एप्लाय केला आणि ते घेऊन काय येता बाई मातशें जाताले पळय. आणि त्या 15,000 काम करच्या भशेन तुवें जर हांवें 4-5 उदाहरणां दिला अशें खूब आसा की 4-5 उदाहरणां हे करच्या परस ते जर तुवें जर धंदो केलो न्हू तू तुज्या फॅमिलीक तू तुज्या स्वताच्या पायार उबो रावंक शकता. तर हांव एक तुमकां विचारता, तुमी सिमेंटाचो बिझनेस केला म्हणटकूच कितें कितें डिफिकल्टीज तुमकां येयल्ले जे तुमी सांगले जाल्यार समज कोण करता भुरगे समज वचपाक सोदता जाल्यार तांकां यूज जातले? पळय लकीली थोड्या शिबिराच्या धंद्यान हांगा सुरू करच्या पयलीं लकीली म्हाका थंय जॉब मेळ्ळो. एक 2 वर्साचो हांवें जॉब केलो, शिबिराच्या धंद्यान केलो. शिबिराच्या धंद्यान जॉब केल्या नंतर म्हाका एक कोण तरी थंयसरलो ऑफिसर मेळ्ळ्या नंतर हांवें केलो. तशें सगळ्यांक सिमेंट म्हटल्यार तुका कळपाक जाय न्हू. आणि सिमेंटान कशें आसा की हें आसा पयशे सुबेज घालूंक जाय. हांव बगार तुका 2दा सांगला आतां तिसऱ्या वेळार सांगता. 8,000चो धंदो करतलो जर न्हू जाल्यार कितके इन्व्हेस्टमेंट आहा तुजें? 30 रुपया प्रमाणे एक काय ना रे. 100 जाल्यार कितके जाले? 30,000. हय 30,000 जाले. या 30,000 भितर तू धंदो एका दिसान करूंक शकता न्हू. शिमिराच्या धंद्यान कशें आता 1,00,000 2 लाख आणि 2-3 ब्रँड जर थेयले जाल्यार 4-5 लाखाचो स्टॉक थेवचो पडटा. तू कर अवश्य. हांव कोणाक हे करिना, एनो करिना, नाका अशें म्हणिना. पयलीं खंय तरी आपूण वयर सरपाक जाय. आणि वयर सरल्या नंतर हांव तेज्या पयलीं हे स्टॉल घालच्या पयलीं कोण तरी तुज्या सारको एक बंगलो बांदता, घर बांदता, वंट बांदता जाल्यार तुका समज एक 50 पोतयो जाय. हांव ते ट्रक फोन करून आपयतालो, तुका 50 पोतयो दिल्यो, दुसऱ्या घरान 30 दिल्यो, तिसऱ्या घरान 20 दिल्यो, अशें भायल्या भायर विकतालो. भायल्या भायर तसो धंदो करतालो. आणि मागीर जाणा बसताना हांगा बसयले आणि देवाच्या देवेन म्हाका खूब देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो, लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणून आयज हांव असो एक धंदेकार असो जावंक शकलो. पण सर खुबशे भुरगे तुमी म्हटले खंयची कामां करपाक वचपाक जायना, पण आतां खुबशे भुरगे म्हणटात की आपूण M.Com केला किंवा व्हडली डिग्री घेतली आसा, आपूण हें कितें काम करूं वा बिझनेस कित्याक करूं, आपूण शिकला आनी कित्याक तर? होय बरोबर. M.Com केला, MBA केला, सगळें केलां. इतके हे पोटेन्शियल खंय आसा. आता जर आमचे भुरगे कशे आसा, थोडे भुरगे गोंयकार की M.Com करता, MBA करता
आणि त्यांना गोंयानूच जॉब जावं. गोंयान MBA केल्ल्या भुरग्याक हे ना पोटेन्शियल ना. M.Com केल्ल्या कितके प्रोफेसर जातले, कितके दॅट इज अ लिमिटेशन न्ही. ऑफकोर्स यू हॅव टू गो आउटसाइड द स्टेट. यू गो टू द पुना, मुंबय, हैदराबाद, बेंगलोर, वेरेवर. ते करून भुरगे थोडे सोदिना. त्यांना हांगाच रावून हांगाच तो जॉब जावो इतके. आम्ही शिकल्या बरोबर आहा ते करता करताय शिकूं येता, आनीकूय शिकूं येता, PhD करूं येता. हांवें कितकेच जाणांनी पळयता PhD केल्या. थोड्या आदोगाद आनी कोण PhD केल्या, त्यांना डॉक्टर मेळ्ळ्या. पूण सगळे निमाणे केल्या नंतर पोट भरपाक जाय आणि तुवें तुज्या पांयाचेर उबो रावपाक जाय. आता पांयाचेर उबो रावपाक जाय जाल्यार थंयसर सगळे गाडी घोडो स्वताचो बंगलो येयलो हे जर करतलो न्ही जाल्यार तुवें पयशे जोडूंक जाय. आणि ते पयशे जर जोडटलो जाल्यार बऱ्यापैकी धंदो आसपाक जावो किंवा तुका बरी नोकरी जायी. ना न्हू थोडे शिकल्यात, MBA शिकल्यात, आनी कितें मातशें कितें आनी शिकल्यात आणि तांकां 1.5 लाखाची नोकरी मेळ्ळ्या. पूण थोड्या जाणांक मेळ्ळ्या, सगळ्यांकूच मेळोंक ना. थोडे MBA करूनय हांवें जाणां 40,000ची का 35,000ची नोकरी करता MBA करून. कोण जर 15,000ची नोकरी करतात भुरगे असे. हय करता पूण नाविलाज. वी फील व्हेरी बॅड. वी फील व्हेरी बॅड. आता बिझनेस जर करपाक जाय, फायनान्शियली जर भुरगो वीक आसा जाल्यार ताका कसो कितें सपोर्ट मेळपाक शकता सरकारा कडल्यान किंवा कसो कितें सपोर्ट घेवचो. पळय हांव ह्या वेळार एकूच सांगीत, तूं म्हणटालो कितें जाणा मरे, जावं कोण विवर तुजे पळोवपी आहा पळय ते कितें म्हणटाले मरे, हो BJPचो म्हणून हो हें सांगता. ना, मोदी सरकार येयल्या नंतर मोदी साहेबान जितक्यो स्किमी हाडलेल्यो आसा, जो शिकून भुरगो बेकार आसा तेका तुवें कितें करतलो तो तुमी तकली ओडून तुवें प्रोजेक्ट करपाक जावो, बँकीन दाखोवपाक जावो, स्टेट बँक किंवा गव्हर्नमेंट सेंट्रल बँक हे दाखोवपाक जावो. तुका विटनेस विचारनासतना थंयसर लोन मेळटा, 2 कोटी रुपया मेळटा. आणि तेज्या स्वदेशी जे हें आसा जागरण केलां मोदी साहेबान जे म्हटलां, आमचे भुरगे आमच्या पांयार उबे, आपल्या पांयार स्वताच्या उबे रावपाक जाय आणि या देशाक मदत करूंक जाय, ते करूंक शकता. आसा दानी आसा. पूण भुरगे खंय तरी कितें मरे भियेतात. आपणीन ते केलें, बँकेचे लोन घेतलो आणि समज फेल जालो जाल्यार आपणाक जीव दिवचो पडटलो. नथिंग डुईंग. तू घे कमी कर, 2 कोटी घेऊ नका. तू घेताना घे 20-25 लाख घे, सुरुवात कर. 20-25 लाखाची समज नाच झाले जाल्यार 20-25 लाख कोणाकडे तरी जॉबाक रावन मागीर इले करून भरून येता. पूण फुडें सरोंक जावो आणि फुडें सरतलो जाल्यार काळीज जाय, धाडस जाय, ते करपाक जाय आमच्या भुरग्यांक. आणि स्पेशली हांव सगळे उलयना देशा बद्दल उलयना, आमच्या गोंयकारांचे उलयता. इरिस्पेक्टिव्ह मागीर तो हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम कोणूय आसूं, गोंयकार म्हणून जो कोण आहा पळय तेणी फुडें सरोंक करेज दाखोवपाक जाय. करेज दाखोवपा खातीर कितें पेरंट्स खंय तरी म्हणटात की तूं बिझनेस करनाका रे, आमकां जमपाक ना, तू जॉबाकूच खंय तरी चल, सेक्युरिटी मेंटेन कर. बाबा 35 वर्सां पयलीं तुका सांगला पळय तशें तुज्या तोंडांतल्यान उतरां येयली पळय, हीच उतरां म्हजी आई ना आतां जाल्यार कोविडान गेली. हीच उतरां म्हज्या आवयन सांगलेलें, बाबा तूं हो जो धंदो कितें सिमेंटाचो बी करूंक सोदताय पळय हो व्हडल्या लोकांचो रे. व्हडले लोक पयशेकार कितें आहा पळय तेंच्यांनी तो धंदो करप, हो आमकां न्हू जावचो ना अशें म्हटलेलें म्हज्या आवयन. कित्याक म्हटलें की आमी गरीब म्हणून ते म्हटलेलें. पूण हांवें म्हज्या जिद्दीन आणि माझे कडेन जे म्हजे बोर्ड आहा ते बोर्ड वापरून हांवें म्हटलेलें. परत इवन म्हाका पॉलिटिक्सान सुद्दां येताना म्हणटाले, बाबा पॉलिटिक्स हे आमचे बारीक लोकांक न्हू रे, तूं पक्षा खातीर काम करता, संघा खातीर काम करता, विश्व हिंदू परिशदे खातीर काम करता, हे बरें आहा. पूण त्यो टिकेटी घेवप, इलेक्शन लडप हे आमकां न्हू. पूण हांवें जिद्द, हांव कसलेंय कितें हें घेताना चॅलेंज म्हणून घेता. आणि चॅलेंज घेवन जर फुडें हांवूच न्हू कोणीय जर चॅलेंज म्हणून जर घेत आणि जर फुडें सरात त्या धंद्यान जाल्यार त्या धंद्यान तूं सक्सेसफूल जावंक शकता, हो म्हजो ठाम विश्वास आसा. आणि हांव हे खंयच्याय भुरग्याक म्हाजे कडेन 2 जाण भुरगे आहात ताका हांव कावन्सिलींग करता आणि तांकां उबे करता आणि तयार करता. पण सर एकदा अशें जाता न्हू की तूं सक्सेस घेता आणि खंय तरी तेन्ना लोक वांगडा आसता, म्हणजे तुवें फेल जाता लोक तुजे कडेन वयता, तो टायम मातसो वेगळो आसता. त्या टायमार काय कितें करपाचें? एक 100 जाण जर फुडें सरले, हो तुजो इंटरव्यू पळोवन बी सगळे जाण 100 जर हे जाले, हांव ना म्हणिना 100 100य पास जातले, 100 पैकी एक 10 जाण फेल जावंक शकता. पूण तेजे कडेन कितें तरी वीक पॉयंट नाका, तकली बरोबर ना,
जांकां काय तेणी कष्ट करूंक जाय तितके करूंक ना म्हणून 10 जाण फेल जावन दिसता पूण 90 जाण डेफिनेटली सक्सेस जातले आणि कितें तरी करून दाखयतले. अरे ते जर म्हाका सांग, हांव नांवां घेयना स्टेटीची मागीर ते आनीक कॉन्ट्रोवर्शियल नाका. गोवा सोडून भायले लोक येवन हांगा भाड्याचे दुकान घेवन भाड्याचो घर घेवन रावन धंदो करता आणि ते स्वतःचे एक 5 वर्सां जाल्या नंतर मोठो बंगलो बांदता, मोठी गाडी घेता, मोठे शॉप घेवन व्हडलो धंदो करता. जाल्यार आमी गोंयकार मरे एकामेकाक वळखता मरे आनी तूं कोंकणी उलयल्या नंतर कोणूय तुजे कडल्यान घेता मरे. इवन वेन वी गो टू बाय नुस्तें आसूं, फ्रूट आसूं, फुलां आसूं, कोंकणी करून जर उलयली आनी आमचो हो मनीस दिसलो एका वयर काडूंक जावो, ती तांबडी भाजी घेवन बसलो ना आमी खावंक जायी ती खावंक जाय अशें आमी हे सारके लोक खूब आहात मरे ह्या गोंयान आहात. किंवा फुडें काडटले तुका, तुम्ही फुडें सरात. म्हाका तर म्हाजें म्हणणें तर युवकाक अशें आसा की तुम्ही फुडें सरा, लोक तुमचे स्वागत करपाक रेडी आसा. आजच्या युगान भुरग्यांनी पॉलिटिक्सान येवपाची खूप गरज आसा. सो हे कित्या खातीर बिझनेसान किंवा पॉलिटिक्सान कित्याक भुरग्यांनी येवपाक जाय? पॉलिटिक्स हे वायट न्हू. पॉलिटिक्स हे एका हे केलें हांव फुडलो विचार करून आनी कितें करून हितूर तितूर म्हणिना. आमी पॉलिटिक्स केले पूण कोणाकूच अशें बोट दाखोवपाक आमी जागा धरूंक ना. हांव ज्या वेळार 2007 ते 2017 पर्यंत हांव आमदार, 2012 ते 2017 पर्यंत हांव मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर आनी बाकीची मिनिस्ट्री जाली. हांवें म्हाज्या काळान आमच्या सरकार मनोहरभाई पर्रीकाराच्या सरकारान साळगांव मतदारसंघा खातीर 650 जॉब दिले. माझ्या कडेन तूं बसला तेच्या फाटल्यान आलमारीन ओडूय फायल आहा आनी तेंचो नंबर, गांव, फोन नंबर सगळे आसा. 650 जाणांक नोकरी दिली. हे बरें काम न्हू. इतके ब्युटिफिकेशन साळगांव मतदारसंघात आणि साळगांव मतदारसंघाच्या भायर मागीर ते आमचे पेडणे आसूं, चोपडे आसूं आणि तुझ्या कुडचड्या आसूं, मुरगांव आसूं, मिरामार आसूं, पळंगुटी बिचाचेर आसूं, सगळें केलें मरे. हे बरें काम न्ही. ही कामां बरी करूं येता न्ही तुवें. पूण त्या खातीर एक तूं पयलीं तुज्या स्वताच्या पांयार 100% तूं पॉलिटिक्स करतलो आनी जर ते पॉलिटिक्स करतलो आनी मागीर पोट खंयच्यान भरचो पडटलो जाल्यार तूं पोट भरतलो जाल्यार चोरचें पडलें. आमकां चोरपाचो प्रसंग येवंक ना. एक आमी स्वताच्या पांयार उबे रावला. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजी बायल हो धंदो पळयताली आनी आमी फुडें सरला. अशें भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय. पयलीं आपलो बिझनेस जाग्यार घालपाचो मागीर पॉलिटिक्सान ऑफकोर्स नो सायड बाय सायड दोनूय करूं येता. तुवें पॉलिटिक्सान आसा आनी खंय तेन्ना अशी ही कळसांव धरीत ती गाडी येताली प्रचाराची पळय तेच्या फाटल्यान धांवताले म्हणजे तेन्नाय आमी पॉलिटिक्स करताले. ती पत्रकां आहा पळय ती तेंचे कडल्यान घेवन प्रत्येक वाडान घरान वाडटाले म्हणजे आमी पॉलिटिक्स करताले. त्याच्या नंतर आमी ते बुथाचेर काम करताले आनी तेन्नाय आमी आमचो धंदो करताले, सायड बाय सायड करतले. अशें करून आमचे भुरगे फुडें सरपाक जाय आनी फुडें सरल्यारूच सक्सेस जाता. तर एक लास्ट तुमच्या कडल्यान एक युवकां खातीर एक मेसेज, कारण टायम खूप लांबतलो न्ही व्हिडिओ. तुमच्या कडल्यान एक मेसेज युवकां खातीर. प्रामाणिक निश्चय करून प्रामाणिकपणान जो कितें निश्चय केला पळय भुरग्यांक जावं आमच्या युवकांन केला प्रामाणिकपणान जर करीत आनी फुडें सरत न्ही डेफिनेटली ते भुरगे फुडें सरतले आनी ह्या देशाचे ह्या गोंयाचे बरे नागरीक जातले. थँक्यू सो मच सर. तुमच्या खूप उलोवन बरें दिसलें. तुम्ही एक थोडक्यात बिझनेसा बद्दल सांगलें पण एक जे हांव शिकलो गजाल ती म्हणजे की इल्ले इल्ले करून पावल फुडें दवरपाक जाय, बेबी स्टेप्स घेवपाक जाय आनी मागीर खातीर ऑटोमॅटीक जे व्हडलें करून घेतलो डेफिनेटली आनी मेन एक मन शुद्ध आसून जर तूं पावल दवरता जाल्यार ते ऑटोमॅटीक काम जाता. डेफिनेटली थँक्यू सर. थँक्यू.